बुधवारा राती फोंड्या वेंकटेश हॉटेला लागच्या फ्लायओव्हरार अपघात जालो। पणजेच्यान फोंड्या वाटेन येवपी एक ट्रक रस्त्याच्या दुसऱ्या वटेन उमतो। शार्प टर्न आशिल्ल्यान खंय ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटलें, मात सुदैवान ड्रायव्हर सुरक्षीत आसा आनी कसलीच जिवीत हानी जावंक ना। नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता वो कंटेनर जो राती हांगासर ओव्हरटर्न जावन रस्त्यार पडलेलो आसा। कारण हांगासर हो पयलोच एक्सिडेंट न्ही, जाल्यार हांगा 20 ते 25 अशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा, जेणे हो जो हांगासर वेंकटेश लिला कडेन हो जो फ्लायओव्हर आसा थंय रस्तो शार्प टर्न आसलेल्या कारणान हांगासर गाडयो कंट्रोलान येना आनी अश्यो जायत्यो गाडयो अश्यो ह्या वॉल्टाचेर हांगासर ओव्हरटर्न जावन पडलेल्यो आमकां दिसल्यात। आनी तितूर भितर हो एक राती 12 सुमार हो लोडेड कंटेनर पणजेच्यान फोंड्या वाटेन येतना हो असो हे सायडीन ओव्हरटर्न जावन पडलेलो आसा। म्हायती मेळटा थंयसर ड्रायव्हर सेफ आसा म्हूण कळटा, पण आनी कोणाक हांगासर व्हडलेशे त्रास जावना। सद्या पुलीस हांगासर दवरल्यात, पण कंटेनर अशा पद्दतीन पडला की हांगासर जो सर्वीस रोड आहा ताजेर तो अर्दो भायर आसा आनी अर्दो जो आहा तो फ्लायओव्हराचेर आसा। सो तितल्या बेगीन म्हाका दिसता ट्रेन हाडून तो काडपाची गरज आसा। पुलीस सद्या हांगा आसा, ट्राफीक पुलीस, आनी ते सद्या सुरळीत ट्राफिके लागून सद्याचे आसा हांगासर एवेलेबल आसा। मजगती सावंतवाडी आंबोली घाटात गोय पासिंग मोटारीचो अपघात, 3 जाण जखमी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।